कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। पावसाळ्याचे 2 महिने अगड समुद्रात नुस्तेमारचे बंद आशिल्ल्यान पायवड्याचे नुस्त्याक चढ मागणी जाला। जून 1 तारखेच्यान अगड समुद्रात नुस्तेमारचे निषेध करून सरकारान आदेश केला। तेजेन नुस्तेमारचे बोटी बंदराचेर लंगर घालून आसात। दर वर्स पावसाळ्याच्या सुरवातेच्यान 2 महिने समुद्रात नुस्तेमारचे निषेध उरता, पण पारंपारीक नुस्तेमारूक अवकाश आसा जाल्यार बी ह्या दिवसाक कसले बी अवघड जाल्यार ताका जिल्हा प्रशासन किंवा सरकार जबाबदारी घेयना। जून 1 तारीख ते ऑगस्ट 1 तारीख पर्यंत हे 2 महिने अगड समुद्रात नुस्तेमारचे बंद आशिल्ल्यान नुस्त्या मार्केटात ताजे नुस्त्या मेळची कमी आसा। नुस्त्याक खावचे लोक ताजे नुस्त्या मेळची वाट पळयतात। पावसाळ्यात पायवड्याचे नुस्तें मार्केटात येयल्यार काही क्षणात विक्री जाता। गरज आशिल्ल्या लोकांक पावसाळ्यात ताजे नुस्तें पुरवठा करचे काम आमगेले नुस्तेकार करतात। पायवड्याचे नुस्तेमारूक नुस्तेकार खूब त्रास काडतात। फाटीक तोंडां लावन जाळ व्हरतात। इतलो त्रास काडल्यार बी एक पटी जाळात कितेंच नुस्तें मेळना, तरी बी प्रयत्न बंद करनासतना सतत जाळ घालन वडचे कार्य करतात। सध्या कारवार शहराच्या अलीगद्दा बीच, रवींद्रनाथ टागोर बीच हांगा सकाळच्यानच पावसात भिजतेत नुस्तेकार पायवड्याचे नुस्तेमारचे काम करतात आनी नुस्तें आवडतल्याक ताजे नुस्तें पुरवठा करतात। जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अधिकारिल्या कार्यालयात डेंग्यू रथाक जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कुमार कांदू हेमी सुरवात करून दिले। आरोग्य सेवाच्यान पयस आशिल्ल्या प्रदेशात तसेच आरोग्य कार्यक्रम प्रगतीत फाटी आशिल्ल्या खेड्या गावात हे वाहन वचून डेंग्यू रोगाबद्दल जागृत करतले म्हण तेमी सांगले। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 11 ತಾಲೂಕಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ವಾಹನ ಹೋಗ್ತದೆ। ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಡೆಂಗು, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಡೆಂಗು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಜನರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಹ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ। नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंव मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागला, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888
298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. चोरी जाल्ले सुमार 20 मोबाईल फोन परत वारसदाराक पावयचे काम कुमटा पोलिसांन केले. चोरी जाल्ले 20 मोबाईल फोन कुमटा पोलिसांन पत्तो लायले. हेची किंमत सुमार 2 लाख रुपये असो अंदाज आसा. पत्तो लायिल्ले मोबाईल फोन परत वारसदाराक दिले. सद्याक मोबाईल फोन चोरी जावची प्रकरणां खूब जालात. काही लोक मोबाईल चोरी जाले की पोलीस कंप्लेंट दितात आणि मोबाईल परत मेळची आशा सोण दितात. पण कुमटा पोलिसांन चोरी जाल्ले मोबाईल फोन शोध लायले आणि वारसदाराक परत दिले. राज्याच्या सीमा जिल्ह्यात सरकारी कन्नड शाळा विद्यार्थी दाखलाती ना जाल्ल्यान बंद जावचे बरोबर न्ही. राज्य सरकारान शाळा बंद जावं निजो अशें कितें क्रम घेवंक जाय म्हूण कर्नाटक रक्षणा संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी सांगले. कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले भास्कर पटकार इंग्लिश माध्यम शाळेच्या वैभवीकरणात कन्नड शाळा बंद जावं लागलात. सरकारी कन्नड शाळेत शिक्षण घेवन व्हड हुद्द्याक बी गेल्ले आसात. जाल्यार बी कन्नड शाळे बद्दल गोडी ना जावचे बेजार दिसू सारखे जाला. सरकाराल्या दुर्लक्षान आणि इंग्लिश भाशेच्या आवडीन कन्नड शाळा बंद जावंक कारण जाला. सरकारान सरकारी कन्नड शाळेक मूल सवलत दिवंक जाय, तशेंच कन्नड शाळेत शिक्षण शिकिल्ल्याक उद्योगात प्रथम अवकाश दिवंक जाय म्हण तेमी सांगले. कारवार शैक्षणिक जिल्ह्यात 4 कन्नड शाळा आणि 1 उर्दू शाळा बंद जाली. ह्या वर्साक दाखलाती ना आशिल्ल्यान शाळा बंद जावंक कारण जाले. कारवार तालुक्याच्या नंदनगदा संक्रीवाडा तशेंच सकल बाळणी हांगा सरकारी कन्नड शाळा शून्य दाखलाती लागून बंद जाले. तशेंच अंकोलात 1 आणि होन्नावरात नेसरनीर कन्नड शाळा आणि हुच्चोडी उर्दू शाळा बंद जाली. हेचे संबंध कर्नाटका रक्षण संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष भास्कर पटकार हेमी असमाधान व्यक्त केले. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕುಂತಾದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಕಾರವಾರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ 7ರಿಂದ 8 ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಖೇದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಬೆಳೆಸೋ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या घाटावेल तालुक्यात बुधवाराक खूप प्रमाणात पाऊस झालो. काही भागात रस्त्यावर उदाक बंद, वाहन संचाराक अडखळ झाली. मुंडगोड तालुक्यात मंगळवार रात्रीच्यान बुधवार सकाळीपर्यंत सतत पावस पडते उरलो. बुधवार सकाळी 10 नंतर परत सुरू झालो पावस सतत पडत आशिल्ल्यान मुंडगोड शहराच्या काही रस्त्याचेर उदाक साठवले. तेजेन वाहन सवाराक त्रास झालो. सिद्धापूर तालुक्यात बी मंगळवार रात्रीच्यान बुधवारपर्यंत पावस पडते रावलो. तसेच जोयडा तालुक्यात बी उत्तम पावस झालो. समुद्र किनारपट्टी भागात बुधवाराक बी पावसाचे वातावरण असून वेळ सोड पावस पडत असा. आयचे इतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.